voluntarioso zalo, chikon katolo, sobaru bartolo, opole, toyeta, basalo, sorvona, opole, toyeta, basalo, sorvona. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, या क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयताराक गावडेत वो संतोषाचो आयतार म्हणटात. आयचो विशय वचात माकलोल्यांक फावो ते करून कुशालकायेन आयती रावात. हो सेवाधर्म आमकां जिविताची दर एक घडी संतोषान जिवंक आपयता. दुखाच्या वेळार देव आमकां निवारतलो हो भरवसो धरून खुशाल जावंक आपयता जाल्यार सुखाच्याय वेळार ताची बरेपणां नियाळून खुशाल जावंक उस्कायता. आमी खरेंच संतोशी जातले जाल्यार देवान आमकां दिल्ली देणी देवाच्या आनी पेल्याच्या बरेपणाक वांटुया. देवताय आमची खरी कुशलकाय आसा म्हूण वळखून घेवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सूर पुदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी तुजी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे पुर्बेक काळजाच्या उमाळ्यांनी उंत्रेकून रावता. येदो वर्तो सोडवणार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोशान समोरुंबूंक आमकां फावो कर म्हूण विस्वासान आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सोफोनायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सियोनाचे दुवे संतोसाचीं गितां गाव. इस्रायला कुशालकायेन जय जय कर. जेरुजालेचे दुवे आनंद बोरीत जा. सोगल्या तुज्या काळजान कुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फॉर्मोन पडलेलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुज्या दुस्मानांक ताणें भायर घाले. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतोलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुजाल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना भिवू नाका, तुजे हात गोलोवंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पोदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो कुशाल बोरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाचो दीस जाल्ले पोरी तुजे खातीर कुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हडतो. सगळीं म्हणुया. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हडतो. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोल. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोरवंडाळ. सोरवणेच्या जोरींतलें संतोसान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हडतो. सर्वेस्पोराक दिनवासात. व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगल्या पोरसांक खोळोयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हडतें नांव सगले कडेन पोरगोट करात. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हडतो. सर्वेस्पोराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं 9 विस्मितां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं खोलोयात गाजोयात. सियोनांत रावतेल्यांनो गितां गायनां करात. आनंदाचे उल्हास सोडात. कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हडतो. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचें मोदें खरेंच व्हडतो. बागयोंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाल आनी आपुरबायेच्या भावा भयणांनो, सोम्या सोबें सदांच कुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, कुशाल रावात.
तुमची सोंसणीकाय सगल्यांक दिश्टी पडूं दी. सोमी येवचो जालो. कसलेच उस्के काडिनाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करात आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनीक आमा मनशांचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमच्या काळजां आनी मोनान क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी कवच दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. पुष्कळ लोकांन स्नान दातार सुवावांक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावलीं आसात ताणें कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवूंक खावूंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसुलदारूय स्नान घेवंक आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, गुरुजी आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनीक कांयच होगळें घेवं नाकात. आनी शिपायांनी ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोगलांट घालूं नाकात. आनी तुमकां कितें दिसवडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. लोक देवाचे बासावणेक ओदीक ओदीक रावतालो. देखून सगळ्यांच्या मनान जुवांवा विशीं हो विचार उपरासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय मू? जुवावान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजे वोन बोळवून एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावो ना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातान आसा आनी तो आपली मोळणी आसडून नितळ कोत्तलो. गोंव आपल्या कोड्यान बोत्तलो आनी तोंड पालव ना तसल्या उज्यान लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्योय जायत्यो बुदी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान परगट्टलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. आमी हांगासर जमल्यात क्रिस्त येण्याच्या 3ऱ्या आयताराक. आयज हे फुडें रोंग पळयलो आसलो दुसरो वेगळोच रोंग. पयले फावट म्हाका घालूंक संदी मेवल्या. तो रोंग कितें कुणायता काय? एके म्हणल्यार आमी जेजू क्रिस्तान आमची कुशालकाय दाखोवंक. आनी हो क्रिस्त येवणाचो आयतार जावन आसा गांवते ते संडे, म्हणल्यार टू रिजॉयस. देव आमचे भितर जियेता म्हूण आमी उल्हासूंक. खरीत भाशेन पयले वाचपान आमी आयकता,
सोफनायस प्रवादी झेफनाय प्रवादीच्या पुस्तकांतले. आदी प्रवादी सगळे बाकणार लोकांक शिडकायता बरें जिवीत जियात म्हणून. हो बाकणार आतां तसलें तांकां म्हणटालो, पूण उदीक करून तो आयज आपल्या लोकांक म्हणटा उल्हासात, कित्याक सर्वेस्पूर तुमचे मोदेकात आहा. ही उल्हासनी खोरी देवाची. दुसरे सुवातेर तो सांगता देव तुमकां लागून उल्हासता. आमी केन्ना देवाक उल्हासता तें पळयलां काय? गोडे गोट्यान बिश्टी धाकटी स्मायल, फुटराचेर चित्राचेर धाकटी स्मायल पळयल्या. पूण देव खरेपणी आपल्या काळजांत उल्हासता. म्हणून तो तांकांय म्हणटा तुमच्या पुराय काळजांनी तुमी देव तुमचे मोदेकात आसा, तुमकां लागून तो उल्हासता म्हणून उल्हासा तो तांकां सांगता. आयज दुसरे वाचपन आमी आयकलो भाग्यवन पावलू फिल्मकारांक बरयता ते चिठीन. तो कितें म्हणटा भाग्यवन पावलू क्यान आतां हुंयसर आहा जाणा तुमी, तो बोणकुणीत आसा. बोणकुडीन आसतना तो चीट बरयता आनी लोकांक म्हणटा म्हजे भाव भयणी उल्हासात, सर्वेस्पुरान तुमी उल्हासात. रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आय से टू यू रिजॉयस. परत म्हणटा तुमी उल्हासात म्हणून. 2 दिसा दिसपटी जिवितान आमी जाणां जल्माक आयलेल्या तान आतां पर्यान सदांच खुशालकायेचे संदी आमच्या जिवितान नाच. दुखियात, कोण लागींचो मरोन गेल्लो आहा, कोस त्रास पडल्यात. पूण सगल्या ह्या आमच्या जिविताच्या वेळान एकलोच आमच्या सांगाता रावला तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्तूच. आनी हो जेजू क्रिस्त आमकां सांगात दिवन सदांच तयार. संवसार सुरवातेक हाडच्याय पयलीं तो आसलो, आतांय आहा, फुडें आसतलो. ही ताची भासावणी आमकां चड एकल्याक हांगासरची भावार्थी आमी जमलेली आहा. आयज मिसाचो विशय वचात माकलोल्याक घेवंक खुशालकायेन तुमी दुसऱ्याक आदाराक पावात ओ परगोटात. आतां माकलोलो कोण काय? आमी जाणा जेजू क्रिस्ताकूय देवान माकलोलो. कोणा पासत माकला तो? आमच्या पासत ताणें ताका माकला. आतां ह्या माकलेल्याची तयारी पयलीं करूंक कोण येता आनी तुमी दुसऱ्यांक पावात. 2 वसुलां येता, तुमी कितें करचें काय? आहा तेंच घे, तेच्या वोन चड ओदी घेयनाका. आनी निमाणे कडेन शिपाय येता, तुमी कोणाक बोगलान घालनात, त्रास दिवं नाकात, बरे भाशेन जबाबदारी सांबाळात. आमी हांगासर येयल्यात जे जेजू क्रिस्ताक माकलोल्याक आमचें जिवीत भेटूंक. हांव कितें देवा पासत दिवंक तयार आहा काय? देवान आपलें आख्खें जिवीत दिलें. देवान आपल्या अपुरबायाचो पूत आमचे पासत दिलो. ह्या माकलोल्या पुताक, माकलोल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव कितें दिवंक तयार आहा काय? दुसरें म्हणल्यार आमी चिंतली म्हज्यान आनी कितें दिवंक जाता, म्हजे लागीं कितें आहा? हो लोक बरे भाशेन जुवां बाबतीसा जातात, आमी कितें करचें? घोडये आई मिसाक आमी हांगासर येयल्या आसतली, आमी म्हूण कितें करचें? ना, पयले सुवातेर आमकां सगल्यांक जेजू क्रिस्तान हें जिवीत फावो केलां. दुसरें म्हणल्यार हांवें उल्हासूंक जाय. सदांच आंबट तोंड घेवन फायदो ना. हांवें उल्हासूंक जाय कित्याक हो जेजू क्रिस्त म्हाज्या पासत जियेता आनी म्हाका ह्या वेळार जिवन आहा जाल्यार ताचेच वरवीं, ताची कृपा वरवीं हांव जियो आहा म्हूण हांवें समजून घेवंक जाय, मानून घेवंक जाय. मानून घेना जाल्यार ती कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही कृपा मागुया आमचे पासत की जेजू क्रिस्त आमचो खरीपणी आमच्या काळजाचो उल्हास जावल्यार पुरो म्हूण. जायते फावट आमी संवसारीक वस्तू फाटीं धांवतात. खूंय खुशालकाय मेवता थिंगा धांवतात. खुशालकायेचें शॉप पासून घातल्यार सगलो लोक थिंगा वयतलो, बाबा खुशालकाय म्हाका दी म्हणून. पूण ही खरी खुशालकाय आमी नियाळ्ळ्या आसतली कितलींच वर्सां मिसाक येवन कोणें भास करून. ही खरी खुशालकाय खंय मेवता काय? जेजू क्रिस्तान. आनी निमाणे कडेन आमी जाणां भाग्यवन फ्रांसीस शावियर हुंयसान येयलो म्हूण जाणा. तुमी कोण स्पेन बी पावले आसतली, आतां बरें फास्ट पावतात. आदल्या काळार इतली 13 म्हयने जर्नी करून हांगासर कित्याक म्हूण? कित्याक ताच्या काळजान जेजूची खरी खुशालकाय आसल्याच आसतली न्हय. ती खरी खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक. केन्ना आमी खुशालकाय वांटल्या काय? आमी जायते कोस त्रास कोणें नांव पिड्यार करूंक वांटतात. खुशालकाय वांटूंक कितलो आमी उर्बेवनपणी वावरल्यात काय म्हूण विचारुया. हो जेजू क्रिस्त कित्याक संवसारांत आयलो? ती खुशालकाय म्हाज्या जिवितान देवान म्हाज्या काळजान घातला. हांव म्हाज्या लोकां पासत वावुरतलो, बरे भाशेन वावुरतलो.
लोक म्हाका रिजेक्ट करूंक कितेंय करूंक पूण हांव खुशालकायेन ह्या लोकां पासत भावतलो. आमी सगळीं मागलोलीं, आमी पाद्री आल्त्रार माद्री, पूण आमकां सगल्यांक मागलोलीं आहा. म्हणजे कित्याक मागलोली कशीक म्हणूं येता, कित्याक देवानूच आमकां आपलें जिवीत आमकां दिलां. तेंच जावन आसा व्हडल्यांतली व्हडली मागणी. हें मागलीपण जें म्हाका मेळ्ळां, हांव आतां तें घेवन कितें करतलो कितें करतलो तें म्हणल्यार हांव जबाबदारेन जेजूची खुशी म्हाका जी मेवल्या, म्हाका जी मेळटली ह्या मिसाच्या बुल्लनान, हांव ती वांटूंक तयार जातलो. थोडेंच उदारपणान आमच्यान दुसऱ्यांक जायतेंच बरेंपण करूं येता. कोणा पासून मागूंक जाता, कोणाक कितें पयशांचो आदार दिवं येता, जायतेंच करूं येता, कितें म्हूण करूंक जायना. नाय जाल्यार आमच्या दुसऱ्या पासून मागूंकूय जाता. म्हूण आयज संदी, आयज ह्या मिसान मागुया ही देवाची कोरी खुशालकाय आमचे पासून सदांच उरूं. आमी घोडे ती सांडले आसतली, खूंय शेणले आसतले, पूण हो जेजू आमकां सोदूंक भोंवता. जेजू खुशाल जालो जेन्ना पातकी लोक ताचे सोरवीं आयलो. आमी पातकी दर दिसा चुकतात, पूण हो आमचो देव चुकोना आमचो मोग करिनासतना करीत रावता. तर ही खुशालकाय आमकां सगल्यांक मेळो म्हणून, आनी ही खुशालकाय आमच्या काळजान आमच्या मनान उरूं आनी आमी दुसऱ्यांकूय वांटो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानान आमकां मागुया. उबी रावुया आनी आमी आमचो भावात उंचारुया. सोत मानता देवाक, सूर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो, आंकवार मारयेंत हांव सोदमलो. पोस पिलाता काल ताणें खूश सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गांत चडलो, सूर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय त्यान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बाताची मागणी. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ताचो मोग समेस्ता सभें वांटूंक सदांच आयती आसूंक देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी खुशालकाय लोकांचे सेवेंतल्यान मेळटा म्हूण वळखून घेवंक आनी भेदभाव करिनासतना वावरूंक देवा लागीं मागुया. आपस्वार्थपणान जियेतोल्या दर एका मनशाचें कालीज देवाच्या आनी पेल्याचे मोगा सेवेंत भरलोलें जावंक देवा लागीं मागुया. ह्या मिसा बोलिनांत वांटो घेतोल्या दर एक मनशाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराचे मजतीन तांचे आवडे पूर्ण जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे काळजान कितें मागणी आसतलेच. आमचे हुस्के ह्या वेळार ह्या आल्तारा फुडें देवा फुडें आमी दवरुया. Jesucia nawan Bapa, Emane kota tuka. ही सगळी मागणी आमी करता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन.
Kova konyo bari kolkyo undiak zata jiva poso. Moja baba bujni vangra Jesu bitun jivin moje misar beton zata mocha. Jiva undo poson kore. Mocha soru jivit soru kushin papa Jesus over. Om da duka jivit moje Muncha soru jivit soru Kushen papa Jesus over. Om da duka jivit moje. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार त्या बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाते पवित्र सभेच्या आदाराक मोगाळ बापा, सगल्या काळजान तुजी भोक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे उगोणीत पोदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां ओदीक ओदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मोदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलोलीं ताका मेळूंक आमी सगलीं गितां गावून वाकाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेची आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गुट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरुता. तुझे पुनर्जीवन म्हण आमी मरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी अंत्रेकता. बापा चिरूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवास धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत चुजय, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस. आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान अंतरेकता. तोर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. चोची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाची संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कुमन्याव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिम संस्कार घेतलेला आहे तानेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू सोवे उरलें आसा ताचेर बाबार दवरून मेळटा देवाक वचून फुक्या देवता तेचा प्रमाणीकपण म्हाका आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस ताचे पुरो जिवी जेजू वांगडा कोश्टून मरून आशा बाळगून हांव जियेता ताच्या पुनर जिविताची पदवी भोगूंक हांव वोगता आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण आमकां ताचो कुडीस ताचे पुनर्जीवी कुशालकायेन जियेल्लो जेजू कुशालकाय हाडटलो जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपणांतल्यान ताका आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे पुर्बेक आमी तयार जावं हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसत. आयज मिसाची भेट समोरबलेल्या पाद्र बेन्सन पो ताका आनी सह बलिदानांत वांटो घेतल्यांक आमचे दिनवास तशेंच गायन पंगोडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पुरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचें पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार. आयज दनपारां 12:15 मलयालम भाशेन मीस आसतलें. टुडे दे वील बी मास इन मलयालम एट 12:15 PM. तशेंच आयज सांजे 6:15च्या मिसाचेर वेस्ट आफ्रिकाचे 2 बिस्प येजमानपण चलयतले. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बासिलिकाच्या कंट्रोल रुमान तावन ते तुमी घेवंक येतात. तांचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भावा भयणीनो, चोत्राय धरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फकत व्हीलचेअर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर दोबाजीक जेजूच्या जल्माचें मीस आमी समोरपतल्या. आमचे आर्चबिस्प बो श्रेष्ठ फिलीप नेरी कार्डिनल फेरांव मिसाचें येजमानपण चलयतलो. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर आमी मीस समोरपतल्या. मोगाळ भाव भयणीनो, 3D प्रोजेक्शन मॅपिंग सावंड एंड विज्युअल शो डेडिकेटेड टू द एक्सपोजिशन नातालांच्या मोदयानीर मिसा उपरांत सुरू जावन जानेराचे 2 तारखे पर्यंत सांजे 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोळ जातलो. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया.
सुरविस्पूत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, तुझी